मोगाळ भुरग्यानो, तुमकां म्हजे प्रणाम. कशें आसात तुमी? साबार दिसा उपरांत परत एक फावटी ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांतर तुमकां मेळोंक एक अवकाश मेळ्ळा. देखून म्हाका व्हरती खुशी. आज आमी 7वो पाठ आरण्यांत पोशण म्हणलो हो पाठ आमी आज शिकतांव. देखून ही क्लास आरंभ करचे पयलें तुमचो बायबल, नोटबूक आनी टेक्स्ट बूक तुमचे सांगात दवरा. आमी आतां आयच्या क्लासीचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. देखून हे कडेन आमी मौन रावया, दोळे धांपया. देवा आमच्या बापा, तूं भोव उदार. आमकां तुज्या भुरग्यांक तूं सदां न्हीद पोसताय. आमकां गरज आसचें सगळें तूं दिताय. आवय बापाय मुखांतर, भावा भयणी मुखांतर तूं आमकां तुजो मोग कळीत करताय. आमकां भलायकी दिताय, जाणवाय दिताय, बोळ घटाय दिताय. देखून बापा तुका जावं अर्गां. थोडो वेळ आमी पवित्र पुस्तक अध्ययन करता आसतना आमकां तुजी जाणवाय दी. ही क्लास आयोजीत केल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमकां दिसपडतो ग्रास दिवच्या देवा लागीं आमच्या बापा म्हणलें मागणें म्हणून आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. मोगाळ भुरग्यानो, पृथ्वी जावन आसा एक वर्ती शिक्षकी. पृथ्वेतावन आमकां जायतें शिकोवंक मेळटा. नेचर इज द बेस्ट टिचर म्हणटात. भुरग्यानो, तुमकां केदाळापणी वेळ आसतना तुमी इल्लें भायर वचून पळया. रूख आसात, झाडां आसात, मन जाती आसात, सुकणीं आसात. उदकांत, न्हंयत, दर्यांत पळयलें तर मासल्यो आसात. इल्ली माती उस्तून आमी पळयलें तर आमकां विविध रितीचे जिवी पळोवंक मेळटात. जावं पुरो मुयो, गांयदोळ, पिसोळीं अशें पृथ्वेंत कितें आसा कितें ना म्हणलें आमकां कळीत ना. जायत्यो संगती आसात. देवान इतली बरी पृथ्वी आमकां रचल्या आनी पृथ्वेच्या ह्या सर्व जिवींक देव पोसता. इतल्या सर्व जिवींक देव जेवण दिता, तो तांकां पोसता. आनी आमकां मनशांकी देव पोसता. साबार फावटी आमी चिंतचें आसा आमच्या पयशांनी आमी जेवण मोलाक घेता म्हणून. पूण जर देवान मातयेक किर्लोंची सकत दिनातली जाल्यार आमी जेवंक आसलें गी? ना. जर उदका भितर एक जीव दिवची सकत देवान घालूंक नातली जाल्यार आमकां वाचोवंक नातलें. जशें उरिल्ल्या प्लॅनेटांनी आसलें बरी, जर आमच्या भुंयत ऑक्सिजन नासलें तर आमी कितें उस्वास घेता आसले? आमी जियोंक सादीस आसतें नातलें. पूण देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. कित्याक असली एक बरी वेवस्था आमचे खातीर देवान केला. देव आमकां हर एकल्याक पोसता मात्र न्हय, वैयक्तीक जावन आमकां हर एकल्याक तो आदार दिता. आमच्या गरजांनी पावता. साबार फावटी आमी चिंताव आमकां कोणीय कुमोग करूंक नात म्हणून. पूण त्या दळां हाज्या पिरितीन देव आमकां आदार दिता. आमकां असल्या संगतीचो जायतो अनुभव जाला. साबारांक हाज्या तांच्या जिणेंत आसर हें जाल्लेंय आमी पळयलां. मगच न्हू, इस्रायल परजेकी असलो एक अनुभव जाल्लो आसा. तो कसलो अनुभव? हें आमी देवाचें उतर वाचून आमी जाणा जावया. भुरग्यानो, तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तो करा. निर्गमन ग्रंथ काडा. अध्याय 16 चॅप्टर 16 येया. आमी पयलें वाक्यान 2 तावन 5 पर्यंत वाचया. उपरांत 13 तावन 15 म्हणसर आमी वाचया. Book of Exodus, chapter 16, verses 2 to 5 and 13 to 15. भुरग्यानो, देवाच्या उतरांत पावर आसा, सकत आसा. देखून भक्तीपणी हें उतर आमी वाचया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सगळी इस्रायल परजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना
सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या आरण्यांत हाडल्यांत. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, हांव तुमकां सर्गार तावन उंड्याचो पावस धाडटलों. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचों. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हणून पळोवंक हांवें हे परी तांची परिक्षा करतलो. 6व्या दिसा तांणी हाडिल्लें तें तयार करतना सदां एकठांय करतात ताचें प्रास 2 वांट्यांनी चड जातलें. सांज जातना लोवे उबोन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी दोवाचें दांपण पडिल्लें. दोवाचें दांपण वयर तावन वयर वतस आरण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें बर्फाच्या पिट्या भाशेन दिसतालें. इस्रायेलींनी तें देखतस तांणी एकामेकां म्हळें, मानहू म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हणून तांकां कळीत नातलें. मोइजेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. Biodiversity is a term that represents the total variety of all life on Earth. That's a big thing to sum up. Thousands of different wild habitats, millions of different species, billions of different individuals, and the trillions of different characteristics they all have. The total biodiversity of our planet is immense, which is a good thing, because the more biodiversity, the more secure all life on Earth is, including ourselves. Only when life is at its most varied, vigorous, biodiverse, can we hope to thrive. We may not know it, but we need towering forests across 1/3 of the land surface to lock away carbon and keep the climate stable. We need millions of pollinators and billions of soil organisms and megatons of plankton to keep the food we eat in supply. We need strange plants deep in jungles to create our medicines, and coral reefs and mangrove swamps to protect the coasts we depend upon. Our planet's biodiversity provides all the things we need for free. But it will only do so if there's lots of it, and at the moment it's under attack. In the last 50 years, our activities have dramatically reduced biodiversity across the globe. We've snuffed out habitats, reduced populations of wild animals by 60%, and even driven whole species extinct. The number of lions in Africa has dropped by 65%. The number of individual flying insects in Europe has dropped by 75%. The number of bluefin tuna in the Pacific has dropped by 95%. Biodiversity is dropping everywhere and fast. This is catastrophic for nature and therefore ourselves. We talk about climate change a lot, but biodiversity loss is as important an issue. How do we stop this loss of life? How do we ensure that biodiversity, our planet's vital statistic, begins to increase again? In fact, we already know exactly what to do. मोगाळ भुरग्यानो, इस्रायल पर्जा सोडूने 430 years 430 वर्सां इजिप्ताच्या गुलामपणांत कश्टाली. गुलामपणांतावन सुटका लाभतस ती बासयल्ल्या गांवाच्या पैणार 40 वर्सां आरण्यांतल्यान पाशार जाली. आनी अशें आसतना तांकां देवान दूद आनी मोव वाळच्या त्या सोबीत आनी विशाल देशाक आपोवन व्हरता म्हूण तांकां बासयल्लें. आनी आरण्यांत तीं पैण करनासतना लोकांक काण ना, उदक ना, आनी अशें लोक पुरपुरूंक लागलो. तसल्या जाग्यार देवान तांची जतन घेतली. भुकेन आनी ताणेन लोकांक मरोंक ताणें सोडलें ना. हे ताचे जतने वरवीं इस्रायल लोकांक देवाची वळख जाली.
देवान इस्रायल लोकांची कशी जतन केली तें आमी देवाच्या उतरांत आमी जाणा जाल्या ताचेर आमी चड जाणा जावया. आरण्यांत पयणकरचे इस्रायल परजेक खावंक कांयच मेळनासल्या वेळार मोइजे आनी आरोन तांचे ते लिडर्स आसले तांचे वयर तांणी दुरसोंक लागले. आरण्यांतल्या त्या कश्टांचे की इजिप्तांत ते गुलामपणांत आसलीं त्या दळांचे कश्ट बरे आसले म्हणून तांकां भोगलें. इजिप्तांत पोट भरून खावंक उंडे आसले म्हणून तीं रुदान करूंक लागलीं. ह्या वेळार देवान तांकां बूक थांबोवंक मान्ना म्हणली एक वस्त दिली. मान्ना म्हळ्यार हिब्रू भाशेंत मानहू शब्दांतल्यान हो शब्द आयला. तशें म्हळ्यार हें कितें ते दळ पर्यंत तांणी मान्ना म्हळ्यार कितें म्हणून तांकां कळीत नासलें. देखून तांकां विशेश भोगलें त्या खातीर तांणी हें कितें म्हणून उद्गारलो आनी त्या उद्गारांतल्यानूच त्या एका काणाक मान्ना म्हणून नांव आयलें. इस्रायल लोकान तें देवान दिल्लें मान्ना तांणी दिसपट तें एकठांय केलें आनी अशें तांचें तीं पोट भरतालीं. तांच्या तंबा भोंवतणी दोवाचें एक दांपण पडटालें. तीं खंयसर रावतालीं थंयसर एक दोवाचें दांपण आनी हें दांपण वैरवेच्या संदर्भार थंयसर बर्फाच्या पिट्या बरीं आयसाच्या पिट्या बरीं तांकां एक खावंक मेळटालें आनी थंय आसले सगळ्या लोकांक पावच्या तितलो उंडो तांकां देव दितालो. हर एकल्यान हो उंडो आपल्या तंबांतल्या जणांक जाय तितलें एकठांय करूंक साध्य जातालें. दुसऱ्यान देवान कितें दिलें? दुसऱ्यान तांकां मांसा खातीर सुकणीं दिलीं. इस्रायल परजेक आरण्यांतल्या पयल्या वेळार खावंक कितेंच नासलें म्हणलें आमी. तांकां मांसाचो उडास आयलो. इजिप्तांत आसतना तीं जायते मांसाचे आयटम्स खाताले जावंक पुरो. त्या दळां तांकां मांसाचो उडास आयलो आनी देवान तांकां मांस मेळचे खातीर सुकण्यांक धाडलें. आनी सांजेच्या वेळार सुकणीं इतलीं हिंडांनी येतालीं की इस्रायली तांच्या स्तंभा भोंवती तीं भरलीं. अशें तांणी दादोशी जाता पर्यंत मांस केलें. तिसऱ्यान देवान ताने खातीर उदक दिलें. मोइजेच्या मुखेलपणार तीं पयणकर वेता आसतना तांकां भोव तान लागली. कित्याक त्या गांवांत रेफेदिया म्हणल्या गांवांत तांकां पिवंक कितेंच नासलें. एक बरगळ आयिल्लो गांव तो एक मरुभुमी म्हणयेत तसल्या गांवांत तांकां पिवंक उदक नासलें. त्या वेळार लोकांन देवाचेर एक सुरसुरें उसारलें आनी त्या दळा होरेबाच्या कडपाचेर आपली बेतकाठी मारूंक देवान मोइजेक फरमायलें. आनी मोइजेन जेन्ना एका कडपाचेर बेतकाठी मारली थंयसर उदक तांकां मेळ्ळें. वचन चवथें देवान तांकां दिल्ली कुमोक जावन आसा कुपासो आनी उजवाडाचो कांबो. कुपासो कांबो म्हणल्यार आमी इंग्लिशान म्हणटा पिल्लर ऑफ क्लावड मोडांचो कांबो तो. आनी तशेंच उजवाडाचो कांबो दिसाचें तांकां मोडाचो कांबो जावन देव आदार दितालो. रातीचें तांकां उजवाडाचो कांबो जावन देव आदार दितालो. इस्रायल परजा आरण्यांत एक सुरी पयणकर नासली. तांचे सांगता सर्वेस्पोर ह्या मुखांत्र आपूण तांचे सांगता आसा म्हणून तो दाखयता. तांकां दिसाचें वाट दाखोवंक कुपाच्या खांब्या रुपार आनी राती तांकां उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या रुपार. वगचन कुपाचो खांबो म्हणल्यार दिसाची ती वताक चलतना तांकां इल्ली सावळी जावच्याक देवान तो कुपाचो खांबो दिलो. मोडांचो कांबो मोड तांचे वयर तांकां एक कावार केल्ल्या बरी आसतलो आनी दुसऱ्यान राती तांकां उजवाड जायचे आनी तशेंच उब जायचे त्या खातीर देव उजवाडा मारिफाद आनी उबेच्या रुपार तो तांचे सांगता रावतालो. भुरग्यांनो, आरण्य म्हणल्यार रान न्ही, फॉरेस्ट न्ही, मारुभुमी न्ही वा डेजर्टय न्ही. तें ती एक मनशा वस्तेक जायना तसलो जागो तो. आरण्यांत इस्रायल परजा देवा आनी मोइजे विरोध दुरसाली. तरी देवान तांकां सोडलें ना. कित्याक देवान तांकां एक बसवणी दिल्ली आनी त्या बसवणेक देव विश्वासी रावलो. तांच्या पथकाक शिक्षा जावन तांकां नाश केली ना. देवाचो मोग आनी काकुळट भोगूंक आरण्य तांकां एक सुवात जाली. त्या आरण्याच्या सुखीदाडींत देवाचें पोशण आनी रक्षण तांकां मेळ्ळें. इस्रायल परजेचें आरण्यांतलें पयण आमच्या ह्या संवसारी पयणाचें एक प्रतिरूप. आमी ह्या संवसारांत पयणारे सर्गींच्या राजा कुशीक आमी समकतांव. देवानच आमकां तयार करून दवरल्या
दुधाच्या आणि मोवाच्या गावाची रूस म्हणजे सर्गींच्या राजाची रूस आमी साकोंक त्रेगतांव. ह्या पयल्या वेळार आमकां आपाय आसात, पिडा शिडा आसा, आनवारां आसात, साबारपोटी खाणां जेवणाचो तत्वार आसा. त्या दाळा आमी देवाक दुर्सातांव. पूण आमी भावार्थी जाल्ल्यान आमी देवाच्या जतनेचो हात दिसपट तें पळोवंक जाय. दिसपट तो ग्रास मागोवंक शिकयलो जेजू विविध रितीन आमकां तो फावो करता. आमी आमच्या बापाच्या मागण्या वेळार व्हड संगती मागिनाव. आमकां कितें गरज आसा, कितें जाय म्हणून आमकां भोगता तें आमी मागिनाव. मगर आमी मागचें कितें, दिसपट तो ग्रास सोम्या आमकां दिसपट तो ग्रास दी म्हणून आमी मागताव. जेजू क्रिस्तूस आमकां दिसपट तो ग्रास दिता. जावंक पुरो आमचे आत्मीक खाण जावन आमकां उंडो आनी वायन म्हणजे मिसाच्या बलिदानान तो आमकां उंडो आनी वायन दिता. तशेंच आमच्या संवसारी गरजेकी देव आदार दिता. आमकां वाट, उजवाड आनी जैत तोच देव. खाणा जेवणा विशीं लेखा व्हरतो हुस्को करिनाकात म्हणटा जेजू. आनी आमी खाणा जेवणा विशयान हुस्को करिनासतना देवाचेर संपूर्ण पाती येवन जियोंक आमकां हें लिसांव आमकां आदार जावं दी. तर भुरग्यांनो, आयचो पाठ आज संपलो. ह्या हप्त्याक तुमकां एक होमवर्क आसा. होमवर्क कितें म्हळ्यार टेक्स्ट बुकांत आसलो 7वो पाठ बऱ्यान वाचचो आनी तांतल्या सवालांक तुमी जापी बरोवच्यो. ताजे उपरांत एक चटवटिका तुमकां ह्या हप्त्याक सकयल दाखयल्लीं बायबलाचीं उतरां तुमी सोदून तीं तुमच्या नोटबुकाचेर बरयचे. आयची क्लास आखेर करतना आमी देवाक अर्गां दिवया. थंय करून एक घडी आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुका जावं अर्गां, कित्याक वेगवेगळ्या रितींनी तूं आमकां पोसताय, सांबाळताय आनी आमकां वाडावळ दिताय. आमकां पिडा शिडा येतना तूं आमकां भलायकी दिताय, बेजाराय जातना बुजवण दिताय. तूं दिवचो देव आनी सदांच तूं आमकां जें कितें गरजेचें आसा तें सगळें दिताय म्हूण आमचो बरवसो. आमचेर सदां तुजीं बेसांवां आसूं दीत. हे मागणें आमी करतांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासींत परत मेळया.